नमस्कार. आजच्या या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. हेल्थ मिनिस्टराची प्रेस कॉन्फरन्स जाली आणि जे काही मुद्दे काढल्यात ते खूप गंभीर आसात. ग्राउंड सिच्युएशन कितें आसा हे सरकारान उलोवन दाखोवपाक लागला. वस्तुस्थिती कितें आसा, गोंयभर परिस्थिती कितें आसा, ह्या सगळ्या गजालींचो नियाळ घेवया. गोंयभरच्यान आमचे रिपोर्टर आमकां जॉइन जाल्यात. हांव सगळ्यात पयलीं वता आमचो सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी, जाणी पत्रकार परिशद अटेंड केली आणि तातूंत भितर मिनिस्टरान जे प्रश्न मांडल्यात ते जर आयकले जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक भंय दिसपा सारकी परिस्थिती. महेश, व्हॉट आर द हायलायट्स, मेजर पॉयंट्स कितें आणि ज्यो समस्या आसात ताजेर उपाय काडपाचे सरकार कितें करता काय कितें? प्रमोद, आयज मिटींग जाली. एवरी हेल्थ मिनिस्टर आशिल्ले, डॉक्टर आशिल्ले, एक्सपर्ट आशिल्ले, हेल्थ सेक्रेटरी आशिल्ले आणि तेन्ना मिटिंगेन तेंचे डिस्कशन जालें कितें करपाचें, की आतां 7, 8, 9 अशें जायत आसा. आणि जेन्ना आमकां प्रेस कॉन्फरन्स सांगलें की आणि हेल्थ मिनिस्टरान की तांकां सद्या गरज आसा ती प्लाझ्मा लोकांनी डोनेट करची अशें तेंच्यांनी थारायलां. लोकांनी फुडें येवन दिवचें म्हणटा तेंच्यांनी. एक म्हणजे तेंचे अशें थारायलां की सोमारच्यान जितल्या एरियांनी कंटेनमेंट झोन मार्क जाल्ले, नोटिफाय जाल्ले, तितल्या एरियांनी ते वचपाचें आसा. लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह तांकां कॅम्पेन करतले. खंयच्या लोकांक जेंका कोणाक कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्या त्या लोकांचे प्लाझ्मा फुडें आनी डोनेट करा म्हणून तांकां अपील करतले. परिस्थिती अशी जाल्या प्रमोद की जीएमसीन सद्या प्लाझ्माची खूब गरज आसा. 25 प्लाझ्मा प्रत्येक दिसा लागतात. सद्या गोंयची गरज आहा ती 25 प्लाझ्माची, पूण पावतात फक्त 4 ते 5. म्हणजे डोनर म्हणजे तांकां प्लाझ्मा मेळटा 4 ते 5. आतां मेरेन तेंच्या 60% पेशंट म्हणटा ते रिकवर जाले ते बिकॉज ऑफ प्लाझ्मा म्हणटा. आणि जे अजून आणि तेंच्यांनी आयज मेरेन 36 पॅक्स म्हणटात ते प्लाझ्माचे काबार केल्यात जेंकां पेशंटांनी. ओन्ली 14 पॅकूच सद्या गव्हर्मेंटा कडेन उरल्यात. सो तेंच्यांनी आतां मागला की सोमारच्यान स्ट्रॅटेजी अशी चेंज केल्या की जाता तितले प्लाझ्मा डोनर तांकां जर मेळत जाल्यार तांकां आतां डेथ रेट जाता तितली कमी करूंक मेळटली. आनी एक विशय म्हणजे प्रमोद सांगला की आमी पयले प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स, गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स, ईएसआय हॉस्पिटल फूल जाला सद्या. कित्याक सिम्पटॅमॅटीक पेशंट वाडल्यात, जीएमसी फूल जाल्यात. म्हणजे जरी तेंच्यांनी वॉर्ड जरी आतां जाता तितले कोविडाचे केले तरी जीएमसी सद्या फूल जाल्या. पोंडाचे हॉस्पिटल ऑलमोस्ट फूल जावपाक गेला. थंय मायल्ड सिम्पटॅमॅटीक पेशंटांक दवरतात. त्या हॉस्पिटल आतां ऑलमोस्ट फूल जाला. प्रायव्हेट हॉस्पिटलाची जर परिस्थिती आमी जाल्यार सगळ्या हॉस्पिटलां फूल जाल्लेली आसात. कित्याक मणिपाल आसतले ना ते अपोलो आसतले, ही हॉस्पिटलां सद्या फूल जाल्लेली आसात. आनी एक प्रमोद गजाल आमकां जी हेल्थ मिनिस्टर उलोवन दाखयल्या की चवथ जाली. चवथी कडेन तेणें सांगिल्लें की लोकांक जाता तितली ती तुमच्या घरांतल्या भितरच सेलिब्रेशन करचें. पूण तेणें अशें म्हटलां की कांय लोकांनी आपलें आयकोंक ना, लोकांक ती फकाणां दिसली, ताका ट्रोल केलो फेसबुकाचेर जावं सोशल सायटीचेर ट्रोल केलो. पूण तो म्हणटा की आतां म्हणटा ते सगळे स्पायक घेवपाक. आतां पेशंट जर पळयत जाल्यार आयज काल आमी 500 पळयल्या पेशंट. अशें आतां हाच्या फुडें 100 मेरेन पेशंट पावपाची पर डे पावपाची शक्यताय आसा. आनी एक गजाल म्हणजे प्रमोद तेणें सांगलें ती म्हटल्यार जीएमसीन पयलीं एक वॉर्ड आशिल्लो जो कोविडा खातीर केल्लो. आयज आमी जर जीएमसीचे जर वॉर्ड पळयत जाल्यार कोवीड जीएमसीन जे वॉर्ड केले ते म्हणजे 145, 146, 147 क्रिटिकल पेशंटा खातीर वॉर्ड आसात. मागीर 132, 150, 148 आनीक 3 वॉर्ड केल्यात. प्लस 122 हो वॉर्ड बेगिनात बेगीन कोविडा खातीर करपाक येतलो. म्हणजे जवळ एका वॉर्डाची कॅपॅसिटी 30 आसा आनी सुमार प्रत्येक वॉर्डान जर आमी 30 दितले जाल्यार ऑलमोस्ट 180 बॅड सद्या जीएमसीन कोविडा खातीर दवरलेले आसात. आनी जर आमी जर पळयत जाल्यार ईएसआय हॉस्पिटल जे 200 कॅपॅसिटी आसली, 200 कॅपॅसिटी फूल जाली. 150 सद्या जीएमसीन 150 पेशंट आसात आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे पोंडा आसा थंय 28 पेशंट आसा. प्रमोद आनी गजाल आमकां जी डिनान सांगल्या ती ऑफ द रिकॉर्ड उलयता म्हणजे ते उलयता जाल्यार आमकां अशें सांगलें की आमी तांकां विचारलें की एसेन्शियल जे ओपीडी जे तुमी चालू दवरपाचे आशिल्ले आनी नॉन एसेन्शियल बंद तांचे कितें जालां तर तांच्यांनी सांगलें की जे जितले एसेन्शियल ओपीडी जाता तितलेच आतां चालू रावतले. नॉन एसेन्शियल ओपीडी जे आसा जे कॅटरेक्ट आसता जावं स्कीन डिजीज आसता जावं प्लास्टीक सर्जरी ते बंद करपाक आयल्यात आनी तांकां सगळो स्टाफ हे कोविडा खातीर आतां तेंच्यांनी ट्रान्सफर केला.
सो आता तातूंत सुद्दां तेंच्यांनी एमर्जन्सी सर्विसीस आहा ओपीडी तीच घेवपाक येतली. सेकंड सेमी एमर्जन्सी सर्विसीस आहा ती दिवपाक येतली. आनी तिसरी म्हणजे टर्शरी जी सर्वीस जीएमसीच्या भायर आनी खंयच मेळना ती सर्वीस ही आतां जीएमसीन दिवपाक येतली. म्हणजे हाय एंड सर्वीस जी ओपीडी जी आसता जेची गरज आसता ती जायत चालू उरतले बाकी सगळे बंद जातले. आनी एक प्रमोद एक गजाल जी आमकां खूब कळ्ळ्या ती म्हणजे गोल्डन 3 डेज म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसा. म्हणजे की कशें आसता जेन्ना लोकांक कोवीड जाता आणि जेका कोमॉर्बिड जे बाकी जे कितें कितें दुयेंसां आसता तेन्ना तेका कोवीड जाता तेन्ना तो तेका जोर येता तेजें आंग फुट्टा हे जेन्ना सिम्पटम्स येता तेन्ना तो ते 3 दीस तेजे कडेन आसतात तेणें ऍटलिस्ट 3 दिसां भितर जीएमसीन येवपाक जाय दोतोराक दाखोवपाक जाय. चडशे पेशंट जे डेथ जाल्यात तेंचे अशें आसा की आयदर ते लेट आयल्यात आयदर ते हाफ डेथ आयल्यात नाजाल्यार ते 3 दीस जावन खूब दीस ते रावल्यात घरा कडेन आनी लास्ट मोमेंटाक ते जीएमसीन पावल्यात ते जेणे करून दोतोराक कांयच करूंक पावले ना तेणी ट्राय केली पूण जालें ना. मॅक्सिमम 3 डेज गोल्डन डेज म्हटल्यार सो लोकांक जर कोणाक 3 दीस सिम्पटम आसात जाल्यार तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन जीएमसीन वचचें आपलो ट्रिटमेंट घेवचो जेणे करून ते तांकां प्लाझ्मा दिवन तांकां ऍटलिस्ट ते तांकां सर्वायव करूंक शकता. अशी एक आमकां दोतोरान एक खबर सांगल्या प्रमोद. सिम्पटम्स जेन्ना म्हणटात 3 दिसाचे विल गो वन बाय वन हे कसले सिम्पटम्स दिसतकीर लोकांनी अप्रोच जावचें? मेन म्हणजे तुका खूपच आंग फोडटा अशें आंग फोडटा की तुका सोंसपाक जाय अशें थोडे मातशे आसता लोकांक नो डावट पूण जे नॉर्मली आंग फोडप आनी तुजो जोर मोर दॅन 100 आसप तेन्ना तरी ऍटलिस्ट तुमी जीएमसीन वचूंकूच जाय. थोडे लोक कितें करतात सायडीचो लोक कितें म्हणटलो म्हणजे आतां आमकां ते म्हणटाले आमी जेन्ना पेशंटांक विचारता पेशंटा रिलेटिव्हांक की बाबा तुमी कित्याक हाडलो ना ताका पयलीं जीएमसीन तर तेंच्यांनी सांगना सायडीचो लोक कितें म्हणटलो आमकां सायडीचे लोक आमकां मागीर घरान म्हणजे वाड्यार कशे पळयतले हे खातीर खुबशे लोक फुडें येवपाकूच पळयनात आनी हेच तेंचो आतां मेजर प्रॉब्लम जाला. सेकंड इवन प्लाझ्मान सेम प्रॉब्लम जाला प्लाझ्मा कित्याक डोनेट लोक करना की कोणाक कळत जाल्यार हेणी प्लाझ्मा डोनेट केला जाल्यार आपले म्हणटा एंटीबॉडी ना एंटीबॉडी तुजे काडून केन्नाच कोणाचो व्हरना प्लाझ्मा दिलो जाल्यार पूण प्लाझ्मा दीत जाल्यार कोणाचे तरी सर्वायव जावंक शकता कितलेशेच पेशंट आज मेरेन आमी पळयल्या की 60% पेशंट तेजे वाटून पडला बिकॉज ऑफ प्लाझ्मा आनी प्लाझ्मा ही अशी हय सो बेसिकली आंग दुखता आनी जर जोर येता जाल्यार इमिजिएट जाल्यार 100 वयर जर जोर येता आनी जर आंग दुखता जाल्यार इमिजिएटली वचून टेस्ट करून घेवपाची जर इवन आमी प्रमोद पयला जोर असो सुद्दां येता केन्ना केन्ना तेन्ना जर टेस्टान तो जर पॉझिटिव्ह ना तो करेक्ट. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल लोकांचे हाजे खातीर जोर येवप ही मोस्ट क्रिटिकल गजाल ह्या जातू भितर ज्या मोमेंटाक तुमकां जोर येता आंग दुखो किंवा दुखनाका खूब जोर आसता तेन्ना या आंग दुखो किंवा दुखनाका जोर जर येता जाल्यार फर्स्ट सायन ऑफ फिवर तुम्ही वचून टेस्ट करून घेवपाची. करेक्ट महेश? आणि स्पेशली जेंका कोमॉर्बिड जे आसता तांच्यांनी तर करूनच घेवपाची कित्याक मागीर ते आनी कित्याक 3 दीस सारखे आसतात तांच्या कडेन 3 डेज गोल्डन डेज डॉक्टर सांगताले की तांचे जाता तितले बेगीन येवपाचे चडशे डेथ जे जाला ते जाता तितले एक थोडे 8 दिसांनी आयल्यात थोडे हाफ डेथ आयला आमी इवन पयल्या की हॉस्पिटला भायर सुद्दां लोक मेला कित्याक ते हॉस्पिटला मेरेन पावलेच ना तेंची जाता इतली आपली म्हणजे जाता इतले ते फुडें सरूंकूच ना म्हणून मागीर दोतोरांकूच प्रॉब्लेम जाता की तांकां कितें वखदां करतलो जाल्यार आणि एक आम्ही पळयलें की एम्साची टीम आयली तेन्ना तेंच्यांनी तांकां सांगलें आरटीपीसीआर टेस्ट आनी एंटीजन टेस्ट जाता तितले फास्ट करचे स्पेशली जे जीएमसी म्हणटा तांचे हाच्यान एंटीजन टेस्ट जीएमसीन करपाक स्टार्ट आरटीपीसीआर टेस्टाची कॅपेसिटी या थँक्स अ लॉट महेश. म्हाका दिसता लोकांक इम्पॉर्टंट गजाली ज्यो सांगपाक जाय पयली गजाल कोवीड हॉस्पिटल जीएमसी आणि प्रायव्हेट हॉस्पिटल चड सिम्पटॉमॅटीक पेशंट्स मेळपा लागिल्ल्यान ही कॅपॅसिटी फूल जाल्या. फोंडेच्या हॉस्पिटला भितर व्हेरी लिमिटेड बेड्स उरल्यात आणि त्या दृश्टींतल्यान सरकारान आतां ताकतिकेन काम करपाची गरज आसा. दुसरी गजाल म्हळ्यार जर आंग दुखता जोर येता ऑर आंग दुखनासतना जोर येता जाल्यार रिस्क घेनाकात बिकॉज एज पर द डेटा ते 3 दीस हे गोल्डन दीस ते 3 दीस जर घरा कडेन रावन जर आंगार काडले जाल्यार ताजे उपरांत एकएकदां जीव वाचोवप मनशाचो सुद्दां कठीण जाता. ही गजाल लक्षांत घेवपाची. सगळ्यांत महत्वाची गजाल म्हळ्यार प्लाझ्मा डोनेशन कारण प्लाझ्माच्यो पर डे रिक्वायरमेंट सुमार 25 आणि प्लाझ्मा डोनर्स हार्डली 5 अशी परिस्थिती आसा. सो ती परिस्थिती म्हाका दिसता जितल्या लोकांनी जाता ते समजून घेवन फुडें सरचे
कारण तुम्ही जर प्लाझ्मा डोनेट केलो, एक गजाल हांगा सरळ दिसता की मोर दॅन 60% पेशंट्स आर सेव्ड बिकॉज ऑफ प्लाझ्मा. हांव थंयच्यान मुखार वता. आणि लौकीक म्हणजे या महेश. प्लाझ्माचे आणि एक बरें पडटा की तेका तो जो ट्रिटमेंट आहा तो मातसो कॉस्टली जायना. ते तुका हाय फ्लो ऑक्सिजन जावं आनी कितें तेका कितलेशेच पयशे वतात इन द सेन्स तो खूब हाय फाय जाता आनी तो तितलो तुका गॅरंटी दिना की तो सेव्ह जातलो म्हणून. तो खूब लास्ट स्टेजीचेर आसता तो ट्रिटमेंट. सो प्लाझ्मा डोनेट करप हे लोकांनी सामकेंच इम्पॉर्टंट सध्या जाल्लेलें आसा. लौकीक कितें आहा अपडेट? चडशे अपडेट हेल्थ केसीकूच आसले महेशान सांगले. हांव फक्त अपडेट बारीकशे की व्हीआयपीज म्हणटाले आमी ते जे मणिपालान आसले त्यांची सगळ्यांची बरी स्टेबल आहा. दुसरी डेथ रेट आमचे पर्सेंटेज खाली टोटल पॉझिटिव्ह केसी कडेन 1.10 मेळटा. म्हणजे 100 फाटल्यान एक मनीस म्हणजे आता 100 जे पॉझिटिव्ह मेळटात एक मनीस त्यांच्या फाटल्यान एक मनीस ते मरता. आणि टोटल आमी जर गोंयचे पॉप्युलेशन काउंट केलें जाल्यार 15,000 वयर लोक पॉझिटिव्ह जाले आणि 15 लाख जर आमी पॉप्युलेशन काउंट केलें जाल्यार 1% लोक आतां टोटल पॉझिटिव्ह जाला अशें म्हणपाक जाता. जस्ट कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार. दुसरी आनी एक गजाल आमच्या लक्षांत की प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी लोक वचपाक, गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलां फूल जावपाक लागले. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी लोक वचपाक सोदता. पण 4 मेजर हॉस्पिटलां आहा. एक वास्कोचे साळगांवकराक लागता ते, एक मणिपाल, अपोलो आणि हेल्थवे. तीन हॉस्पिटलां वास्कोचे आणि मणिपाल आणि अपोलोन कोविड वाढ करून कोविड ट्रीटमेंट स्टार्ट केला. फक्त हेल्थवेचो जावना जो त्याचो लोड म्हणजे बाकीच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी जे ट्रीटमेंट घेवपाक सोदता तेजेर येवपाक लागला. तिसरी एकूच गजाल हांव सांगता आनी सोंपयता की DDSS स्कीम जी 2.5 लाख 4 लाख 4.5 लाख पर्यंत कवर दिता गव्हर्नमेंटाच्या थ्रू. ती 60,000 म्हणजे लास्ट डेट तिची 31 ऑगस्टाक रिन्युअल करपाची. पण अजून 60,000 लोक जे पयलीं कार्डां आसलीं पण अजून रिन्युअल करूना. तांकां DDSS पळयता डॉक्टर पळय तेंच्यांनी अपील केला की गोवा ऑनलायनाचेर वचून तरी रिन्यू करून घ्या डायरेक्ट. वा तुमकां जर थंय डिफिकल्टी आहा गोवा ऑनलायनाचेर वचून जाल्यार 4 दिसा भितर तांकां मेसेज येयल्ली आसतली की खंयच्या सेंटराचेर चला. त्या सेंटराचेर वचून तेंचें कार्ड रिन्यू करून घ्या. नाजाल्यार लॅप्स जाल्यार मागीर तुमकां फुडल्या ट्रिटमेंटाक प्रॉब्लेम जावपाक शकता. इतलीच अपडेट आसा. या थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव थंयच्यान मडगांव वतां, ज्या जाग्यार ESI हॉस्पिटल आसा आनी साश्टीतले नंबर वाडत आसात. सावयो कितें आहा साश्टीचे अपडेट? वॉट आर यू हियरिंग आणि ऑन ग्राउंड सिच्युएशन कितें आहा? सर साश्टीत एरियान सर म्हणजे काल अराउंड 155 न्यू पेशंट कोविडाचे सांपडल्यात. तर सांगचे म्हळ्यार सर ESI हॉस्पिटलान आयज 197 पेशंट सिम्टमॅटीक आहात. तर आयज न्यूज मेळ्ळा ते भाशेन 2 डेथ जाल्यात. वन इज फ्रॉम वास्को अँड वन इज फ्रॉम बेतोडा फोंडा. तशेंच आमचो एक्स SP टोनी एका आयज ICUंतल्यान काडून एक ट्रॉमा वॉर्डान घातला म्हणून न्यूज मेळ्ळा सर. दॅट मीन्स his health has improved. So another thing that I want to tell you the detail of all this Salset panchayat wise I'll tell you the patients details. Akebai sir हांगासर न्यू 11 केसीस मेळ्ळ्यात. असोलना 2 मेळ्ळा, बेनावली 2 मेळ्ळा, नेतलबाती 2 मेळ्ळा, चिंचिनी 1 मेळ्ळा, कोलवासा 4 मेळ्ळा, कुंकोली 3 मेळ्ळा सर, कुर्तोरी 4, दवोली 9 मेळ्ळा, धर्मापूर 1 मेळ्ळा, गोगोड फातोर्डा हांगासर 4 मेळ्ळा. ही सर हाचो एक फॅमिली मेंबर एक्सपायर्ड जालो सर. आतां ती एंटायर फॅमिली पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. तर तशेंच फातोर्डा सर ह्या एरियांनी टोटल 33 पेशंट मेळ्ळा. बेंदा सर 1 पेशंट, दुबेंता राया 3 पेशंट, रुमडामोळ हांगासर 8 पेशंट मेळ्ळा, साउथ एरिया 5 पेशंट, सेरावली 1 पेशंट मेळ्ळा, परोडा 3 पेशंट मेळ्ळा, नावेली 4 मेळ्ळा. सर मारगांव 33 पेशंट कोविडाक सांपड्यात. तर टोटल सावथ एरियान 155 पेशंट सध्या सांपडलेले आसात. थँक्स अ लॉट सावयो. हांव थंयच्यान मुखार वतां. हांव वतां वास्को. विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, वास्कोची परिस्थिती कितें? सर आयकूंक येता न्ही? हय गोय. सर आतां हांव महेश सराचें आयकतालो म्हणजे अबाउट आनी तातूंत एक मेजर डिस्कशन जातालें म्हणल्यार ते प्लाझ्मा डोनेशनाचें. आतां सद्याक सर प्लाझ्मा डोनेशनाचें जेन्ना आमी उलयता
त्यांना आम्ही जायचे हाजे पयलीं सुद्दां आमी सांगिल्लें आसा की वास्को जावं मांगूर जावं मोर्मुगांव तालुका has been the biggest contributor of cases in the past आणि मॅक्सिमम रिकवरी हांगच्यान जाता. पूण जशें आतां आमी उलयता तशें म्हाका दिसता की खंय तरी प्लाझ्मा डोनेशन जरी गोंयांत जाय पडत इट हॅज टू कम फ्रॉम मोर्मुगांव तालुका. पूण देर इज वन स्मॉल इशू हियर फॉर द प्लाझ्मा डोनेशन. जशें आमी आतां इतले दीस कंटेनमेंट झोनाची न्यूज बी केल्या, हे जे कोवीड पॉझिटिव्ह जे झोन आशिल्ले मोर्मुगांव तालुकान, आयज आमी उलयता मांगूर जावं खारेवाडा जावं जुवारी नगर, and all these people are slum dwellers आणि डे टू डे डेली वेज वर्कर्स. आणि हांचे कडेन कोणा कडेनूय टायम आसना की ते हांगच्यान बांबोळे वचून ते प्लाझ्मा डोनेशन दिवपाक पावतले, जावं ते 2-2.5 म्हयने ते कंटेनमेंट झोनान उरून तांकां फुडलो आपलो पोटाचे कारबार करतना ते दीस रात काम करता. हाका लागून एखादी मोर्मुगांवच्यान कॉन्ट्रिब्युशन जायतें कमी आसा. बिकॉज आय व्हेरी वेल रिमेंबर की जेन्ना भाऊ खातीर प्लाझ्माची गरज पडिल्ली, हांगच्यान जाय ते अटेम्प्ट आशिल्ले वास्कोच्यान प्लाझ्मा व्हरपाचो. पूण खंय तरी सपोज एक गव्हर्नमेंटाक प्लाझ्माचें जर डोनेशन जाय पडटलें, देन इट इज व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज हे जे डेली वेज वर्कर्स आर दे वील नॉट वेस्ट वन डे ऑफ देयर्स आणि वचून बांबोळीन दिवपाक ते पावचेना. सो द गव्हर्नमेंट मे प्रोबेबली हॅव टू कम हियर, hold some camps, give them some incentive, and that is when the position of plasma donor हांचे वाडटले. प्लस तांचे सर हांव जेन्ना लास्ट टायम हांवें पळयल्लें जेन्ना सैफुल्लान एक डोनेशन प्लाझ्मा डोनेशन ड्रायव्ह केल्लो, तेन्ना एक 2 ग्रुपां भितर अशें आर्ग्युमेंट जातालें की हांगा जरी तूं प्लाझ्मा दीत जाल्यार तें सारकें जावचें ना, बांबोळेन दिल्यार सारकें जाता, जावं आपले जे प्लाझ्मा तूं दिलो जाल्यार तूं काबार जातलो, तुजी एंटीबॉडी काबार जातली. सो ऑल दीस कायंड ऑफ फॅक्टर्स द गव्हर्नमेंट मे हॅव टू लूक इंटू. म्हणजे तांकां एक अवेरनेस करपाचें पडटली आणि द गव्हर्नमेंट मशिनरी मे हॅव टू कम टू कंटेनमेंट झोन. म्हणजे आतां जुवारी नगर जरी एक स्लम एरिया धरली, जावं आतां एक जुवारी इंडस्ट्रीज जे आसा तातूंत भितर 150 लोक जे आशिल्ले पॉझिटिव्ह आशिल्ले दे हॅव रिकवर्ड. सो दे कॅन टॉक टू दी कंपनीज, तांचे खातीर एक दीस ऑफ धरून म्हणजे कोणी आपले एक दिसाचें काम रिस्क करूंक सोदना. सो एखादी ताका लागून एक खंय तरी गव्हर्नमेंट जरी स्टेप घेत, आय थिंक मोर्मुगांवच्यान सगळ्यांत चड प्लाझ्मा मेळटलो. दुसरी गजाल म्हणटा ती हांव आयज एक म्हाका खुशी भोगता सर सांगपाक की जुवारी नगर कंटेनमेंट झोन जो आशिल्लो, म्हणजे इट वॉज गोवाज बिगस्ट स्लम एरिया आणि आमी पयलीं म्हणटाले की हो एक धारावी एरिया कसो आसा. सो हे जुवारी नगर कंटेनमेंट झोनांतल्यान जेन्ना आमी आयज खबर काडली, सद्याक तरी हे कंटेनमेंट झोनान 0 एक्टिव्ह केस आसा. देर इज नॉट इवन 1 एक्टिव्ह केस. आणि खंय तरी हो आतां मायक्रो कंटेनमेंट झोन करून ते ओपन करून कित्याक एक एज पर MHA गायडलायन्स 14 काय 21 दीस जावंक जाय, ताजे मागीर तो कंटेनमेंट झोन डिनोटिफाय करूंक मेळटा. सो ताका लागून खंय तरी हो कंटेनमेंट झोन जो आसा तो मायक्रो कंटेनमेंट झोन करून खंय तरी ओपन करपाची चालू आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती वास्कोची ज्यो केसी आहा त्यो भरपूर कमी जाल्ल्यो आहा. आनी जेन्ना आमी डॉक्टरा कडेन विचारलें, तांचें म्हणणें आसा की पयलीं ते अरावंड 100 ते 150 पेशंट पर डे चॅक करताले. सद्याक तरी आतां ज्यो लायन्यो लागता हॉस्पिटलान ते कमी आसा. म्हणजे अरावंड 70 to 80 लोक दिसाक ते टेस्ट करता. तातूंत भितर जे पयलीं पर्संटेज आशिल्ली 40 to 50% पॉझिटिव्ह येताले, दॅट हॅज कम डावन टू 20. आनी तांचें म्हणणें आसा खंय तरी सप्टेंबर म्हयन्यान भितर एटलीस्ट फॉर मोर्मुगांव तालुका they may achieve a plateau from where afterwards the case will go down. आणि हाका लागून लोकांचे अशेंय म्हणणें आसा की हालीं आमचो एक दामोदराचो सप्ता जालो. म्हणजे एक दामोदराच्या सप्ताची एक हिस्ट्री आसा की 120 वर्सां पयलीं खंय तरी प्लेग आशिल्लो आणि मागीर कौल हाडून दवरतकच सो समवेर पीपल आर थिंकिंग की हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ. जावं म्हणजे आतां फुडें जे एका म्हयन्यान भितर इतले डिफरन्स येवप, सगळे कंटेनमेंट झोन ओपन जावप, तर खंय तरी अशें लोकांक दिसता की दिस इज डिवायन इंटरव्हेन्शन. आनी एक घडणूक म्हणटा ती सर आयज 1 म्हयन्याचे भुरग्याची एक डेड बॉडी गांधीनगरच्या एरियान भितर गार्बेज बिनान मेळ्ळी. सो हाका लागून एक मोठो बोवाळ जालो. वास्कोचे पुलीस ते वचून तपासणी केली, पूण अजुनूय कोणाचे भुरगे हे कळून येवंक ना. आनी एक गजाल जी आमकां आयकूंक येता की खंय तरी पुलीस स्टेशनानूय काय केस्यो पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या अशें सद्याक तरी आयकूंक येता. वास्कोच्यान अपडेट आसा. या थँक्स अ लॉट विक्रम. फोंडे वता विवेक आसा म्हणजे बरोबर. विवेक, कितें आहा फोंडेची अपडेट, फोंडेच्या हॉस्पिटलाची अपडेट, वॉट आर यू हियरिंग? प्रमोद पहिले अपडेट केसीस सांगता. PSC बेतकी परत 5 केसीस मेळ्ळ्या. मडकय 32, PSC फोंडा 30 केसी आणि शिरोडा 9. आणि मेजर केसीस ज्यो वाडपा लागल्या त्यो फाटल्या 4 दिसान कोवळ्या गाळशिऱ्या वाठारांत 44 केसीस मेळ्ळ्या आणि वाडत आसा केसीस. तशेंच वार्ड नंबर 5 बांदोडा हांगासर खारवाड्या म्हणटा थंय 40 केसीस मेळ्ळ्या. आणि अशें आयकूंक येता की लोक आतां डिमांड करता की कंटेनमेंट झोन थंय करचो म्हणून. कांय कारणां अचानक इतल्यो केसीस वाडूंक लागल्या आतां. आणि
म्हाका दिसता कंटेनमेंट झोन करपाक आतां गव्हर्नमेंट तांकां नोटिफाय करतले काय ना पण तांचो डिमांड आसा की कंटेनमेंट झोन करचो म्हणून. दुसरी गजाल फाटल्या फावटी आयटीच्यो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ते कोवीड केअर हॉस्पिटल केले म्हणटाले थंय 20 पेशंट आशिल्ले. आमकां सद्या ती डिटेल म्हणल्यार अपडेट मेळना कारण फोन केलो जाल्यार आमकां तशें हें कळना अपडेट घेवपाक मेळना सो भायल्यानूच खबर काडची पडटा. सो सद्या कितले पेशंट आहा ते खबर ना पण अजून पर्यंत एकूय डेथ जावं नासली हांगासर. सो इतली अपडेट आसा. दुसरी गजाल म्हणल्यार आयज मोगोचे एक युवा फुडारी केतन भाटीकर हांणी सावड्डेचो भाजपा मंडळ अध्यक्ष विलास देसायाचेर भरपूर आरोप केल्ले आसा. ताणें ती T20 जी कॅनडा टुर्नामेंटाक जी टीम घातलेली तितून पाकिस्तानाचे प्लेयर खेळयल्या म्हणून आनी तेणें म्हाका दिसता राजिनामा दिवचो नाल्यार ताका काडचो मंडळाचो अशे तरेचे तेणें आरोप तेजेर केल्ले प्रमोद. या थँक्स अ लॉट विवेक. हांव म्हापशां वतां. बार्देजाची अपडेट घेवया. कितें आहा ती परिस्थिती. श्याम फडटे आमचे बरोबर. श्याम, कितें आहा अपडेट? प्रमोद, आयची अपडेट घेता आसतना आयज म्हापशान 28 केसी मेळ्ळ्या आहा. भितर खोर्ले कासारवाडा थंयसर 12 केसी आहात. मागीर परत खोर्ले आयलँड 6 केसी आहात. मागीर डांगी कॉलनीन 1 केस आहा. अंसाबाटान 3 केसी आहा. करसवाड्यात 2 केसी. अश्यो करून 28 केसी आयज म्हापशान जाल्ल्यो आसात. मागीर कोलवाळ PSCच्या अंडर 18 केसी आहा. भितर कोलवाळेन आसा, रेवाड्यान आसा, दिवेन आसा. तो एक तेचो बायल आसा KTCन तेचो काम आसता. मागीर थिवेत आनी परत 3 आसा. मागीर शिरसय आसा, कामुर्ले आसा. ह्यो परत कॉन्टॅक्टच्यो 2 पिर्णान आसात. अश्यो करून टोटल 18 केसी आसात. मागीर हॉल्डोनचो मेळोंक ना, डॉक्टर फोन घेयना. मागीर शिवोलचे मेळोंक ना. मागीर कलांगूट 31 केसी आसा. भितर सालिगांव वाठारान 21 केसी आहा आनी कलांगूट एरियेक 10 केसी आहा. पोरवरी कालचे केसी आहा त्यो 10 केसी आहा. मागीर शिरसय, शिवोले आनी हळदोण्या हे दोशी कडले मेळोंक ना. डॉक्टर ते लेट जातले म्हणटा. इतल्यो हे केसी आहा. बाकी डेलीच्या डेली केसी वाडत आहा. पूण सांगपाचें म्हटल्यार आतां पयलीं जशे इतले लोक सिरियसनस आसताली बाबा येताले तशे सिरियसनस खंय तशे म्हणजे कोविडाक भियोन बीन अशे सिरियसनस कशे दिसान आसलेल्या भशेन दिसता सध्या तरी. ओके, या थँक्स अ लॉट श्याम. हांव थंयच्यान वतां काणकोण. भुपेश बोरकार आमचे बरोबर. भुपेश, कितें आहा काणकोणची अपडेट? प्रमोद, कालची अपडेट सांगता पयलीं. काल काणकोणांत चडांत चड केसी जाल्यो, 22 केसी जाल्यो आनी आज 14 केसी मेळ्ळ्या. 5 काणकोण म्युनिसिपालिटी एरियांतल्यो, 6 पैंगीण पंचायतींतल्यो, 1 लोलये पंचायत आनी 2 श्रीस्थळ पंचायत. काल जे केसी मेळ्ळ्यो तितूंत एक भाजीवालो मेळ्ळो. त्या कारणान काणकोणचें भाजी मार्केट जें आसा तें बंद दवरलां. काल आनी आयच्यान बंद आसा. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार एक जे आमी काल न्यूज केल्लो पोळ्याची गेटी संदर्भान. कारवारचे जे आदले आमदार आशिल्ले सतीश सैल हांणी गोंयची गव्हर्नमेंटाक लेखी निवेदन दिल्लें की जी गेट आसा ती बंद आसा गोंयची, ती चालू कर. आनी ताणें मुदत दिल्या. असो इशारो दिला की 31 ऑगस्ट म्हणल्यार आमी पळयतले आनी त्या नंतर गेट ओपन करून जाल्यार मोठे आंदोलन करतले म्हणून. आज आमी कारवारचे जे आमदार आसा ती कॉन्टॅक्ट करपाक 3-4दां कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो. आमी आयकल्लें आमच्या सोर्सा कडल्यान की तिणें प्रमोद सावंता कडेन कन्वर्सेशन कितें केलें गेट ओपन करपा संदर्भात गोंयची गेट. पूण ती काम खूब ट्राय केल्ली, कॉन्टॅक्ट जावना. प्रमोद, या थँक्स अ लॉट भुपेश. हांव थंयच्यान वतां. सांगे केपें सावड्डेची अपडेट घेवया. मयूर आसा आमचे बरोबर. मयूर, व्हेरी क्विकली कितें आहा तिनी कडचे अपडेट? प्रमोद, केप्यां 8 केसीस मेळिल्ले आसात. तशेंच सांग्यार 5 केसीस, 2 केसीस वाडे कॉलनी 2, तशेंच कोटाली 1 केस मेळिल्ले आसात आनी 2 केसी आसात त्यो भायल्यो त्यो होम आयसोलेशन आसा ताका लागून तांकां हाडलेले आसात. तशेंच कुडचड्या भितर कालूच वाडलेल्यो केसी आनी आज परत 18 केसी जाल्यात आनी त्यो सगल्यो कॉन्टॅक्ट केसीस. शेळडी 1, दाडे 1, दारबंडा 1, तशें कुडचडे म्युनिसिपालिटी एरिया भितर 15 केसीस जाल्यात. आनी मेन म्हळ्यार सांगची म्हळ्यार तुमकां एक ह्या वाठारां भितर जे लोक भोंवतात ते विथआउट मास्क खूब जाण भुरगे यूथ भोंवतात. तांकां आमी विचारलें बाबा तुमी कित्याक मास्क घालून भोंवना काय म्हणून. तर ते म्हणटा कितें आमकां जावून गेलो आसतलो. म्हळ्यार नॉर्मली ते फकाण करतात. म्हळ्यार तेका समजना कितें परिस्थिती कितें आसा. लोक भेल्या हे तांकां अंडरस्टँड जायना. तशेंच हांव एक मुद्दो सांगूंक सोदतां.
एक शॉपाचेर हांव जेन्ना सामान हाडपाक गेलो एक चली मास्क घालनाची आसलेलें हांव ते मास्का शॉपाराक विचारल्यार तिका मास्क घालना काय म्हणून जाल्यार ते म्हणटा ह्यो 14 केसीस म्हणटात बिश्टे लोकांक दाखयतात हें म्हणून अशी मास पब्लिसिटी लोक कित्याक कितें उलोवपाक लागल्यात खरीच रियल खबर ना प्रमोद थँक्स मयूर हांव थंयच्यान मुखार वता विनायक आसा दिवचल आनी साखळेची अपडेट घेवया आनी मागीर पेडण्या या विनायक अपडेट कितें व्हेरी क्विकली सर आयज सांखळे हावसिंग बोर्डान एक केस मेळ्ळी कारापूर एक केस मेळ्ळी सांखळे 3 केसी मेळ्ळ्यो आनी वेळग्या हांगासर 4 केसी मेळ्ळ्या बिचोले वाठारान नायक नगर हांगासर 4 केसी आसा दोडामार्ग 1 आसा लाडकिया 1 आसा खरपाल 1 आसा वडावल हांगासर 1 आसा नानोड्या 2 केसी आसा वाटारदेव एरियेन 5 केसी आसा पार्वती नगर जे आसा एरिया ते 1 आसा आनी मेन बिचोल सिटीन 1 केस आसा मया हांगासर अर्धवाडा मया हांगासर 8 केसी आसा वांयगणी हांगासर 2 आसा चोडणा 6 केसी आसा नारव्या 2 केसी आसा आनी सत्तरी वाठारांत केरी गांवांसर 6 केसी आसा सर एकूच गजाल म्हाका हांगा नोट करपाची कशी दिसता 2 विरुद्ध गजाली म्हाका आयकूंक येयल्यो एक म्हटल्यार एक ऑफिशियल सोर्सिसा कडसून अशें आयकपाक येयलें की जेन्ना डॉक्टर पेशंटाक चेक करता ते पॉझिटिव्ह गावता आनी तांकां जेन्ना डॉक्टर सांगता की तुमकां कोवीड केअर सेंटरान व्हरतले तेन्ना सर ते पेशंट पयलीं तर वयपाक रेडी नासता तुम्ही बेश्टे व्हरून ते आमकां उडयता कितें करता जेली सारके आसता ते कांय नासता हें नासता तें नासता आनी रुडली उलयतात डॉक्टरां कडेन अशें ऑफिशियल सोर्सा कडसून कळ्ळें आसात सेकंडली एक विरुद्ध गजाल म्हाका काही 1-2 पेशंटाच्या रिलेटिव्सांनी म्हाका फोन केलो आनी सांगलें की जे पेशंट होम आयसोलेशनान आसा एज पर द एसओपी कशें होम आयसोलेशन जे पेशंट आसा ते प्रत्येक पेशंटाक काही डॉक्टर वांटून घातल्या आनी त्या डॉक्टरांनी तेंचे एवरी डे कॉल करून त्यांची विचारपूस करची असता पण काही पेशंटाच्या रिलेटिव्सांनी म्हाका फोन अशें केले की जे डॉक्टर्स थोडे डॉक्टर्स एक्चुअली घेता आसतले पण काही डॉक्टर्स आसा ते इवन एक्चुअली फोन सुद्धा करिनात जर त्यांच्या घरा कडेन वचून स्टेम सुद्धा मारना होम आयसोलेशनाचो सो सगळ्या 2 विरुद्ध गजाली कळ्ळ्यो सर थँक्स विनायक हांव पेडण्या मकबुला मरे वता मकबूल कितें ह्या पुराय तालुक्याची अपडेट सर आयज सकाळी आरटीओ ऑफिस ओपन केलं नवीन बस स्टँडाचेर आणि त्या प्रोग्रामान मॉर्निंग टू हे आशिल्लें सर आणि तातूंत हांव चेक करपाक गेलो सर पत्रादेवी ते पळयलें की थंयसर गेट महाराष्ट्राची गेट ओपन ना जे पयलीं आमचे एसओपी आशिल्ले सेम प्रोसेस चालू आसा थंयसर महाराष्ट्राच्यान येतात तांकां 2000 भरून गोंयान एंट्री दितात आणि नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट हाडल्यार तांकां डायरेक्ट गोंयान एंट्री आनी हितून गोंयांतसून जर महाराष्ट्रान वयता जाल्यार तांकां आयडी प्रूफ सगळे फॉर्मेलिटीज करून तांकां सोडटात सर आणि एक म्हटल्यार सर आयज कोरोना एका दिसाक 15 मेळ्ळ्या तातूंत केरी 1 मेळ्ळ्या तुये 1 मांद्र्या 2 धारगळ 5 धारगळ 5 तातूंत 2 जाण मायग्रंट आसा सर तेंचे आणि उगवे 3 आसात मालपे विरणवला 2 आसा मोपा एअरपोर्टान वर्कर 1 आसा सर आता मेरेन 571 आसा सर सॉरी 471 आसा सर आणि एक म्हटल्यार सर रिसोर्सासून कळ्ळें की जे चेकपॉइंटासून गोंयान एंट्री करतात ती दिसाक 3 ते 3.5 लाख रुपये जमा जाता म्हणतात सर जे भायरसून जे लोक येतात 2-2 हजार भरतात ते 3 ते 3.5 लाख जाता म्हणतात दिसा पर डे थँक्स लॉट मकबूल म्हजो वेळ सारको सोंपला हांव इतल्याचेर थांबता पण लोकां कडेन इतलीच विनवणी की हाजो सिरियसनेस गांभीर्य समजून घेवचें दिस इज नॉट दी टायम टू लेट अवर गार्ड डावन घाळ रावन चलची ना अजून शिटूक रावपाक जाय फुडलो 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो तरी आमी सामकी शिटूक रावपाक जाय इतलेंच सांगता आणि थांबता थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार